आवे मारिया AWC पंगडान युनायटेड क्लब ऑफ आर्लेमचेर 6 विरोधात 3 गोल फरकान जैत मेळयले। पळयात रोमांचक डावपेच। एस्ट्रोटर्फ फातोर्डा हांगा GEA अंडर 13 सेकंड डिव्हिजन लीगात आवे मारिया AWC पंगड जैतिवंत जालो। आवे मारिया AWC खातीर जॉविसन ब्रेगांजान 4थ्या आनी 17व्या मिनिटार गोल करून आपल्या पंगडाक फुडाकार घेतलो, जाल्यार डाल्स्टन रॉड्रिगीसान 22व्या आनी 36व्या मिनिटार एक योगदान केले। सॅम्युएल पेरेरान 24व्या मिनिटार गोल केलो आनी 50व्या मिनिटार मेगन फेर्नांडीसान गोल करून जैताचेर मोहर लायली। उमेदीन यत्न करून लेगीत युनायटेड क्लब ऑफ आर्लेमाक 3 गोल करपाक यश आयले। शेवटाक 6 विरोधात 3 गोल फरकान आवे मारिया AWC जैतिवंत जालो। पळयात रंगतदार खेळी। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।